नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबरी पळोवया तेच्यो हेडलायन्स. पणजे बस स्टँडा भायर सरपी रस्त्याची जाले चाळण. गाडयो चलोवप्यांक जीव मुठीत घेवन चलोवच्यो पडटात गाडयो. संबंधीत प्रशासनान फोंडकुलां दुरुस्त करपाची केल्या मागणी. मंत्री फळदेसाय कडेन ह्यान पयलीं केल्या चर्चा. सुभाष आपलो दुस्मान न्ही, सांगतात दामू नायक. मजगती मंत्री सुभाषाच्या घरा कार्यकर्ते आनी समर्थकांची गर्दी जाल्ल्यान राजकीय चर्चांक आयला वेग. बागा दर्यादेगेर पर्यटक पुलीस आनी राजस्थान उदयपूर पुलिसांच्या मजतीन खून प्रकरणातल्या दुबाविताचो सोद घेवन ताका घेतलो ताब्यान. फुडल्या कारवाये खातीर राजस्थान पुलिशेच्या केलो सुवाधीन. सावड्डे माडेल वाठारांतल्या रस्त्या कुशीकचे कोसळे पालसण. वाहन चालक आनी पदचाऱ्यांच्या सुरक्षे खातीर उप्रासला प्रस्न. संबंधितान हो प्रस्न बेगोबेग करचो सुटावो, थळाव्यांची मागणी. काणका डिमेलो वाड्यार एके गाडयेक धपको दिवन उमथली स्कॉडा कार चालक घडणूक थळावयल्यान जालो फरार. पुलिसांनी अपघाताचो केलो पंचनामो. सत्तरी एका देवळा लागसरच्या म्हाऊस वाळपय रस्त्यार गव्याचो स्कूटरीक बसलो धपको. कोपार्डेच्या स्कूटर चालकाक जाली गंभीर दुखापत. उपचारा खातीर हॉस्पिटलात केलो दाखल. आता पळयात खबरो विस्तारान. पणजे बस स्टँडा वयल्यान बसी भायर सरता थंय रस्त्याची चाळवण जाल्या. रस्त्यार व्हडली व्हडली फोंडकुलां पडल्यात. तातूंत पावसाचें उदक साचिल्ल्यान रस्त्यार फोंडकुलां आसा काय फोंडकुलांनी रस्तो तें कळपाक मार्ग ना. प्रवाशांक जीव मुठीत घेवन गाडयो चलोवच्यो पडटात. दर वर्सा हीच गत जाता. संबंधीत प्रशासन हातूंत बेगोबेग लक्ष घालून हो रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी लोक करपाक लागल्या. तुम्ही पळयता आसतले हे बस स्टँडाचेर जे बसी भायर सरता, बस पॅन्टींग बस स्टँड आसा हाचे कंडिशन पळय एका रोडाचे तितले सारखे फोंडकूल पडून सारखे बस तितून इतली हालता. तुम्ही पळयता आसतले हेची व्हडली बसीची इतली कंडिशन की आजून पासून हेचे काय रिपेर करपाचे वो कितें इन्सिडंट जावपाक रावता हिंगा जाल्यारूय खबर ना. दुसरे फाटल्यान आतां बसीत वयतलो जाल्यार तुमी पळोवंक शकता हिंगा सगळें उदक भरलेलें आहा बस स्टँडार. तो बस धरप कशी लोकांनी खंयच्या सायडीन वचप. मंत्री फळदेसाय कडेन आपणे ह्यान पयलीं चर्चा केल्या. फुडल्या कांय दिसांत तांकां मेळून परतून चर्चा करतलो. सुभाष आपलो दुस्मान न्ही अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता. एसटी आरक्षणा विशीं खंयच्या मतदारसंघाक आरक्षण दिवचें हाचो निर्णय आपूण वा पक्ष घेवचो ना. लोकसंख्येच्या आदाराचेर ते निश्चित करतले अशें दामूचें म्हणणें. मजगतीं केप्यां मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या घरा आयतारा रातीं पक्षाचे कार्यकर्ते आनी समर्थकांची बसका जाल्ल्याचें मुखार आयलां. ह्या गर्देक लागून राजकीय घडामोडींच्या चर्चांक वेग आयला. पार्टीच्या एक प्रक्रियेंतल्यान आमी सगळे वता. पार्टीची एक परत तेच सांगता पार्टीची एक रीत आनी एक नीती आसा आनी त्या रिती आनी नीती प्रमाणे पार्टी चलता. ज्या तरेन रिजर्वेशन जाल्लें आसा त्या रिजर्वेशन हें तांचो लढो आशिल्लो आनी हें सगळ्यांकच पयलीं खबर आसा की खंयचे मतदारसंघ जावपाक शकता. आनी राजकीय क्षेत्रांत जे आसता तांकां हें पूर्ण म्हायती बी आसता हो मतदारसंघ रिजर्व जातलो काय तो मतदारसंघ. आनी तें सगळें लॉजीक आनी एक सायंटिफीक वेनीच करतले. म्हणजे इट इज नॉट माय चॉयस अमूक मतदारसंघ रिजर्व आसचो काय ना आसचो हो चॉयस म्हजो न्ही. हे घटनेन दिल्लो मूलभूत अधिकार
आणि त्या अधिकारा प्रमाणे तांची मागणी आसा जी रास्त आसा आणि त्या मागणी खातीर पार्टी आणि त्याच बरोबर सरकार वावुरता आणि सरकारान ती मागणी पूर्णताक व्हरपा लागून प्रयत्न केल्लो आसा. आमदारांनी बरी भुमिका घेतली आणि सांगलेंय बीन की आपण तांचे स्वागत करता आणि आपण जो पार्टी कॅन्डिडेट दिले तो पार्टीचो कॅन्डिडेट आपण निवडून हाडपाक प्रयत्न करतलो. हाजे पयलीं तेजे म्हणजे सगळे विधानसभेन आसतले किंवा बाकीचे अनेक जाग्यार आसतले हे सगळ्यो भुमिका ताज्योच आसात आणि तातूंत भितर ह्या सगळ्या प्रक्रियेन भितर म्हजो रोल खंय येता म्हाका जाय तसो इट्स नॉट माय चॉयस आनी म्हाका चॉयस ना की बाबा ही मतदारसंघ कर आनी हो मतदारसंघ कर किंवा तोच मतदारसंघ कर. म्हणून म्हटलें की ताजी जे सिस्टम आसा खंयच्या मतदारसंघान तांचे एवरेज म्हणजे तांचे लोक कितले आसा जिओग्राफिकल बाउंड्रीज आसा त्यो पळयतले आनी कितें पळयतले आनी इट्स अ सिस्टमॅटीक वे ऑफ डुईंग आणि तातूंत भितर पक्ष हो तो निर्णय घेता आनी आमचें एक तत्व आसा पयलें राष्ट्र मागीर पार्टी आनी मागीर स्वता आनी म्हणून ह्या सगळ्या संदर्भान भितर पार्टी आसा ती आपली योग्य भुमिकेचेर आसा आनी ठाम आसा. बागा दर्यादेगेर तैनात आशिल्ल्या पर्यटक पुलिसांनी राजस्थान उदयपूर पुलिसांच्या मजतीन उदयपूर खून प्रकरणातल्या दुबाविताचो सोद घेवन ताका ताब्यात घेतलो. उदयपूर हांगा एका बायलेच्या खून प्रकरणात या दुबाविताचो पुलीस सोद घेताले. पुलिशेन या दुबाविताक फुडल्या कायदेशीर कारवाये खातीर राजस्थान पुलिशेच्या स्वाधीन केले. सावर्डे माडेल वाठारात दोंगराची पालसण कोसळपाची घडणूक घडली. हाका लागून वाहन चालक आणि थळाव्यांमदी भयाचे वातावरण निर्माण जाला. सेगीत पडपी पावसाक लागून आनीकय पालसण कोसळपाची शक्यताय आसा. देखून संबंधितान या प्रकारान लक्ष दिवन खंयची वायट घडणूक घडच्या पयलीं हो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी थळावे लोक करपाक लागल्या. आयज जे आमी आसात तो आमचो सावर्डे विलेज पंचायतीचो वार्ड नंबर 8 धडे माडेल हो आमचो स्वताचो आमचो वार्ड आसा आणि तुम्ही फाटल्यान पळोवपाक शकता हे आमचो रोडा सायडीच्यान जी धड आसा ही कॉलेप्स जाल्ली आसा आणि हे अंदूचेच न्हू की हे एवरी इयर हांगा खंय तरी हे पावसान हे कॉलेप्स जाता आणि हांगा कांयच हांगा रिटेनिंग वॉल ना सेफ्टी ना कांयच ना लोकां खातीर. हेवटेच्यान आमचे गांवचे लोक हांगसरल्यान ट्रॅव्हल करतात यो वच करतात आणि हे तुम्ही पळोवपाक शकता ही माती सामकी हांगा रस्त्यार येयल्लो आसा. अर्दो रस्तो हांगा आतां हे मातयेन हे जाल्लो आसा पूण जवळ जवळ म्हाका दिसता एका ऑलमोस्ट 1 म्हयनो जावपाक येयलो ही कॉलेप्स जाल्ल्या. अजून पर्यंत तेजेर कोणे कांयच एक्शनूच घेतली ना. आता हेंची डिझास्टर मॅनेजमेंट आसता पावसाक टीम करता म्हाका खबर ना ते डिझास्टर मॅनेजमेंट आसात अस्तित्वान काय ते तेकोन असो पळय मोसण हय तीच आता आमकां तीच न्हू आमची ही जी माडेल जो गांव आसा आमचो वाडाचो वाडो एक आसा माडेल म्हणून ह्या माडेल गांवाची ही स्मशान भुमी जावन आसा आणि एक ऑलमोस्ट 1.5 मीटर उरला ते कॉलेप्स जावपाक. जर आनी थोड्या दिसांनी हेय कॉलेप्स जातले आनी ते कॉलेप्स जाले जाल्यार ही मसण खंय तरी सकयल पडपाची आनी खूब शक्यता आसा. ही खंय तरी बारीक बारीक ही जी कामां आसा लोकांची सेफ्टी कन्सर्न करता ही खंय तरी बेगीन प्रायोरिटी बेसिसाचेर करपाक जाय. आतां प्रॉब्लेम जाला 1 म्हयनो जालो. आयज मेरेन पंचायतीन म्हाका दिसता कसलोच इनिशिएटीव घेवना हांगा. ताका लागून हे आयज मेरेन अशेंच उरलां पंचायत आनी कॉलेप्स जावपाची वाट पळयता. आणि झालं किती प्रॉब्लेम मेन हे पळय रस्ते बिस्ती कॉलेप्स जाता ह्यो धड्यो स्मशानभूमी प्रॉब्लेम जाता थंय हांगा हेंचें लक्ष ना. हेंगे फकत तिकेटीचेर फोकस. हे आयज पर्यंत तिकेटी लागूनच भोंवतात मतदारसंघां आणि खंय तरी बीजेपी फेल म्हणून दाखयतात आणि तेणी आयज प्रूव्ह केल्ले कडेन आहा की बीजेपी फेल आणि हो आमदार फेल म्हणून तेंचेच कार्यकर्ते सांगतात. हे आमी उलयनात. अशी परिस्थिती आहा. आता तुम्ही सांगले की हांगा 15 दीस मायज जाले 1 म्हयनो म्हणटा हांगच्यान लोक येना तर हांगा लोक आता तुम्ही पळयता बायक गेली ती लोक येता वयता. हांगा एक मुखार माडेल गांव आसा मुखार धडे गांव आसा आणि मेन म्हणल्यार गणपतीची देवळां लोक श्रद्धेन हांगा मंगळारा हांगा पांय पडपा येतात. पंडेमळ मिराबाग थंयचे लोक पांय पडपा येता हांगा आणि इन्सिडेंट असो जावन अकस्मात तर हांगा कितें जालें जाल्यार हाका कोण जबाबदार. 2 दीस श्रावण आता श्रावण चालू जावपा आसा कोण जबाबदार. हो बारीक रस्तो आणि समज हे आख्खें कॉलेप्स जालें जाल्यार कोणाक कितें जालें कोण जबाबदार. काणका डिमेलो वाड्यार स्कोडा कारीचो भिरांकूळ अपघात जालो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण या वाठारांतल्या एका पार्क करून दवरिल्ल्या गाडयेक धपको दिल्या उपरांत स्कोडा कार उमथली. कार चलोवप्यान घडणूक थळावयल्यान फुजऱ्यो काडल्यो.
उपरांत ह्या कारीत प्रवास करपी एके बायलेन कारीन शिरकून उरिल्ली भांगराची सरपळी काडून व्हेली. तशेंच भुरग्यांची चपलां कारीत मेळ्ळ्यात. देखून अपघाताच्या वेळार गाडयेंत नेमको कोण आशिल्लो हाचेर प्रस्न उप्रासला. ह्या अपघाताक लागून पुराय वाठारांत कांय वरां खातीर येरादारीची कोयणी जाल्ली. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. हांव त्या सायडीक गेटार उबो आसलो न्हू, मागीर कितें जालें, हांगा पळयतलो हांवें ती गाडी न्हू हांवें आसली डायरेक्ट फाली गेली पडली आनी आवाज येयलो वाडल्या. पहिली खेचर मारली त्यांनी हां खेचर मारली पहिली त्या सायडीक एक गाडी आसा त्याच्या गाडी पाक केला तेजेर हय तेजेर मारली आणि मागीर खबर ना म्हाका. मागीर परती आली. हय परती जाली. तुझं नाव कितें कपीस मारली. आणि कोण आणली गाडी खबर ना ते ते काय खबर 9 जावन 10 मिनटांनी एक ट्रॅप केस येयली गिरीश आद्रेकर आनी आमी कॉल दिली आमच्या कंट्रोलार. सो इमिडिएटली MRT वर आमी टर्न आउट केलो. हांगा पॉयंटार येयलो. पॉयंटार आमी इमिडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट केलें. सर्च करताना आमकां भितर 1-2 भुरग्यांचे सँडलां फायंड आउट जाल्या. पूण कोणी इंजर्ड पर्सन आमकां फायंड आउट जालें ना. आनी गाडयेन कितें केलां, दुसरे गाडयेक फाटीं सुझुकी डॅश दिला आनी ती चारय टायरांनी अशी उक्ती जाली. सो रोड कंजेक्शन काय ना, लोकांक 2 व्हिलर 4 व्हिलर येवंक शकता. इंजरी अशें काय फायंड आउट जालें. कारण ड्रायव्हर आशिल्लो तो ड्रायव्हर सध्या म्हणजे पुलीस ताका इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. ते ड्रायव्हर काडून ते स्पेशल क्रेन घेवन ती गाडी काडटले. सो ती गाडी एक्सिडेंट जालो तेन्ना गाडी हांगाच सांडून ड्रायव्हर गेलो. हा गाडी हांगा सांडून ड्रायव्हर. सत्तरी एका देवळा लागसरच्या म्हाऊस वाळपय रस्त्यार गव्याचो स्कुटरीक धपको बसलो. गव्याचो अचकीत स्कुटरीक धपको बशिल्ल्यान स्कुटर चालकाक गंभीर दुखापत जाली. हो स्कुटर चालक कोपार्डे वाठारांतलो अशी म्हायती मेळ्ळ्या. गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केलो. पोरये साखळे वाठारांतल्या मुखेल रस्त्याचेर घुमटे लागसार झाड पडले. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत वाळपयच्या उजो पालपी दळान घडणूक थळार धाव घेवन झाड कुशीक काडले. सुदैवान ह्या घडणुकेत कोणाकूच दुखापत वा कसलेच लुकसाण जावंक ना. कोणाचोय कोमोर ओडू पूण एकदाचे उजवाडू अशी गत सध्या शिवोलच्या रस्त्यार बसपी विक्रेत्यांची जाल्या. सुमार 20 वर्सां जालीं केंस लेगीत वतान धवे जाले. शिवोलची विक्रेती रस्त्या कुशीक बसून फुलां भाज्यो विकून आपले पोट भरतात. केन्ना केन्ना गाडयांचो भंय आसता, मात पोटा खातीर जीव मुठीत धरून बसचें पडटा. आमकां बसपाक जागो ना, आमी वत पावसात सत्र्यो फुलोवन बसतात. पूण आतां आनीक कितलो तेंप? फुडाऱ्यांची फकत पोकी आश्वासनां, प्रत्यक्षात कांयच ना. आमी मेल्या उपरांत मार्केट बांदतले वय, पाशयेस सोंपिल्ली विक्रेती जाप मागतात. आम्ही कितें बाय आमी बसता ते आमकां इल्लो जागोच दिले पुरो आनी काय. आता कितलीशीच वर्सां तुमी अशीच भायर बसता, जागो कित्याक मेळना म्हणटा तूं तुमकां? पोळचो दिसलो कोण मार्केट आहा, मार्केटाक लागून सगळे मार्केटाक लागलो कोणी जागो दिता. पयलीं तुमचे हांगा मार्केट आसले ना पयलींच्यानूच तुमी भायर आसा? हांव पयलीं हांगा वचना सकयल वचतालें तो जितपणाचो दुसऱ्याक आनी गाडये न्हू जाल्यार सोमते हांगासर व्हरून चिड्डून चल्ले. आमचे हात पांय आसा ते ल्हान व्हडाक आमी वयर काडपाक येता आनी तूं हे दितलो तो दितलो मोठा उपचार धांवून येता. एनवलपान 3000 घालून कितें फायदो आमकां नाका. आमचे कडेन लाख ना दिवपाक. आमची भुरगीं हेजेर तोडली जाल्या पुरो. आमकां बसपाक सांगता, आमकां वचूंक जागो ना, आमकां मार्केट बांदून दियात. आनी कितें उलयतलो
आम्ही पळय सत्रे बांधताना वताक बसताय आता अंगार वाटायला म्हणून ओले होतं तरी वर 20 years आणि 20 इयर्सान अजूनही तुम्ही अशीच आसात भायर डायरेक्ट असा मार्केटाबद्दल कितें तुमचें म्हणणें आसा मार्केट करून घेणाऱ्याच्या कडे आहा न्हू आम्ही बरे म्हटलं म्हणून आता कदंबा येतच येता आमकां हे सगळे हांगा हे करता पॅक करता हो आमचा सोपो वता न्हू ताका सांगलें कितें करूं आता आमची बस कट करूं मागीर तेणें सांगलें आपूण करून दिवं. तुमकां मार्केट बांदून मेळटलें केन्ना सांगूंक शकना आम्ही बसतली म्हणून गॅरंटी कितें आहा आज असले फाल्यां ना आमी आमचे भुरगे फाल्यां आमकां बसूंक शकता ना न्ही आता उलोवन कितें फायदो आहा कांयच फायदो ना उलोवन खूब वर्स जाले एक सुवात पयलीं रोड टाकलो हांगा आता रोड जाला पयलीं पांय वाट ते मार्केट आसले गणपती म्हणून आता देवूळ बांदला मागीर तुमकां मार्केट नवें बांदून केन्ना मेळटलें आता 5 वर्सां जाली आयज येता फाल्यां येता करतात येयल्लो सांगता बांदता तर पळोवया आमी मेले आपण बांदतात जाल्यार आनी उलोवन फायदो कांय ना आम्ही आता कितें सांगपाचें तेंचे सॉल्व करूंक जाय न्हू आमी आतां ही रस्त्यार बसता येयल्ली गेली पंचायत रस्त्यार तुमी बसता रस्त्यार बसतात म्हाका अरे रस्त्यार आमी खंय बसतली तर मार्केट बांदून दिल्यार मार्केटान बसतली न्हू हेचेर पंचायतीचे और स्थानिक आमदाराचे कितें म्हणणें आसा ते आतां हांव कितें सांगू तेंच्यांनी चिंतूंक जाय कितें करपाचें ना करपाचें तेंच्यांनी चिंतूंक जाय आमी काय उलोवंक शकना तेंच्यांनी आतां रस्त्यार बसता म्हणल्यार दिवंक जाय कितें बांदून मार्केट दिल्यार कोणें मार्केटान वचून बसतलो न्हू कितें सांगलां तुमकां मार्केट बीन बांदून दिता म्हणून मागीर मार्केट बी बांदून दिता हांगला बांदतात वर्स हा हांगला सांगतात सगळे सगळ्यात पार्टीचे येता तेका सांगतात आमी अशें करतात तशें करतात हय कोण कितें करता काय येयले काय कांय ना व्हडलेशें माल आमकां लोकांक पावता ते हांगासर गिरायक आसा तुमकां गिरायक आसा लोकांचे गिरायक पळय ना हे नोव्हेंबर व्हरता पळय हे वतात खंय गिरायक येतले हे न्हू व्हरता भरून सगळे नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक हांव विणा मांद्रेकार आणि तुम्ही पळयतात गोमंतक टीव्ही सध्या हांव आसा शिवोले वाठारान आणि हांगासर येवपाचें कारणूय तशेंच गंभीर आसा आणि अशीच ही गंभीर आणि एक स्पेशल स्टोरी घेऊन हांव तुमच्या मुखार आसा सो सध्या हांव आसा शिवोलचे जे मार्केट आमी म्हणटात त्याच मार्केटान पण खंय तरी सध्या हांव हांगासर रस्त्यार चलतना तुमकां दिसता कारण हे जे हांगासले मार्केट आसा जो शिवोलचो बाजार आसा तो पळय असोच रस्त्या कुशीक जो आसा तो हांगासर स्थित जावन आसा आता जेन्ना आमी हांगासली जी लोकल वेंडर्स आसात जी बायलां आसा तांकां आमी मेळ्ळी आनी तेंच्या कडेन जेन्ना उलोवपाचो प्रयत्न केलो सगळ्यांचे म्हणणे एकूच अशें आसलें सगळ्यांनी आपली जी आसा ती निराशा हांगासर व्यक्त केलेली आसा गेली कितलीशीच वर्सां जाली 25 ते 30 वर्सां जाली ती बायलां जी आसात जी आमची लोकलूच गोंयकारां बायलां जी जावन आसात ती हांगासर आपल्या पोटा माणया खातीर जी आसात ती हांगासर ह्या मार्केटान रस्त्या कुशीक जी आसा ती आपले सामान भाज्यो म्हणा फुलां म्हणा कितें घेवन आसात ती हांगासर बसता पण खंय तरी त्यांच्या पदरान जी आसा ती निराशाच इतलीशी वर्सां जी आसा ती पडटाना आमकां हांगासर दिसून येता सगळ्यांनीच हांगासर एकाच आवाजान जी आसा ती आपली निराशा व्यक्त केली कोणाचे म्हणणे अशें आसा की इलेक्शनाच्या वेळार हांगासर लोक येतात हांगासर कोण कोण कॅन्डिडेट्स येतात आणि आमी तुमकां तेन्ना मार्केट बांदून दितले अशें व्यक्त करतात पण जेन्ना खरोच इलेक्शन सोंपता आणि जेन्ना जो टायम येता तेन्ना हांगासर कोणाचीच जी उपस्थिती आसा ती दिसना तशेंच हो जो मेन रूट जावन आशिल्ल्या कारणात हांगासर तुमकां गाडयांच्यो ज्यो आसा त्यो येरादारी जातना दिश्टी पडटात आणि त्या कारणा लागून खूब जाणांचे अशेंय म्हणणें आसा की केन्ना केन्ना आमचें सामान सुद्दां जे आमी हांगासर घेवन बसतात ते सुद्दां केन्ना केन्ना हांगासर चिड्डिले वयता तशेंच रस्त्या कुशीक हांगासर वतान पावसान बसल्या कारणान खुबश्या फावटी जे आसा ते गिरेक सुद्दां कितें आसा आमकां हांगासर टायम जालो काय आमकां ते पुतयांनी भरून आमचें सामान परत घरान व्हरचें पडटा अशें सुद्दां म्हणणें ह्या बायलांचें आसा सो आयच्या दिसान खरोच एक गंभीर आणि असो मुद्दो जो आसा जेचेर सुटाव जावपाची गरज आसा तो म्हटल्यार शिवोलचो मार्केट जावन आसा कारण ही जी बायलां आसा ती खरीच खूप जाणटी वयोवृद्ध बायलां जी आसा ती खंय तरी आपल्या फक्त उदरनिर्वाहा खातीर आपले पोट चलपा खातीर आयज हांगासर मार्केटान बसतात ह्या रस्त्या कुशीक आणि खरेच आयज तेंच्या ह्या प्रश्नाचेर सुटाव जावपाची गरज आसा फातराडे कोलवा वाठारात कारावेला रिसॉर्टा लागसार धिऱ्यो सुरू आशिल्ल्याचे मुखार आयला मात हो प्रकार सुरू असून लेगीत पुलिसांनी ह्या प्रकरणाकडे आडनदर केल्ल्याचे दिसून येता कारवाय करचे सांडून पुलीस ओग्गी आसा अशें कळटा
आपाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हांणी हेर फुडाऱ्यां सयत आझाद मैदानाचेर उपस्थित रावन सेव कारापूर आंदोलक आनी कलम 39A रद्द करपाची मागणी करपी आंदोलकांक तेंको दिलो. कलम 39A रद्द करपाक आनी भाजपाक हारोवपा खातीर गोंयकारां सयत सगळ्या पक्षांनी एकठांय येवचें असो उलो केजरीवालान मारला. मजगतीं जे काम विरोधी पक्षांनी करपाक जाय आशिल्लें तें काम काणकोणकार आनी हेर समाज वावुरपी करीत आसा. गोवा फॉरवर्ड तांच्या वांगडा आसा अशें विजय सरदेसाय सांगता. तशेंच विरोधकां मदीं एकवट नाशिल्ल्यान विजयान टिका केल्या. पळयात पुऱ्या बातमी. आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज यहाँ रमा कानकोणकर जी फास्ट पे बैठे हैं और उनकी 10 डिमांड्स हैं। उन 10 डिमांड्स को हम सपोर्ट करते हैं। मोटे मोटे तौर पे 2 इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं। एक है कि कारापुर का जो प्रोजेक्ट है, जो बड़े बड़े बिल्डर्स को जमीन दी गई है और वहाँ पे लगभग 1800 फ्लैट्स बनाने की इजाज़त दी गई है, उस प्रोजेक्ट से कारापुर विलेज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वहाँ के रहने वालों की जिंदगी नरक बन जाएगी। तो एक डिमांड है कि उसको खत्म किया जाए, उस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जाए। और दूसरी डिमांड है कि सेक्शन 39A जो कि इस्तेमाल करके गोवा की बीजेपी सरकार जबरदस्त भ्रष्टाचार करके बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को जमीनें दे रही है, गोवा को बर्बाद कर रही है, उस सेक्शन को एबॉलिश किया जाए। ये दो खुद कारापुर गया था कुछ दिन पहले, राइट करेंगे। और अगर ब्रीफली अगर हम बोले तो कारापुर में लगभग 2000 फैमिलीज रहती हैं और यहाँ 1800 फ्लैट्स बनाने की इजाजत दी गई है। 1800 फ्लैट्स का मतलब यहाँ पे बाहर से, मोस्टली गोवा के बाहर से 1800 फैमिलीज आके रहेंगी। और अगर हर एक फैमिली का सिक्योरिटी गार्ड, नौकर, ड्राइवर वो सब मिलाया जाए तो इट विल ऑलमोस्ट बी 6000 to 7000 मोर फैमिलीज विच विल कम एंड स्टे इन कारापुर। तो मैं उस डिमांड को सपोर्ट करता हूँ कारापुर के लोगों की, और मैं मांग करता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को तुरंत बर्खास्त किया जाए, कैंसिल किया जाए। वीरेश ने भी फास्ट किया था, वहाँ पे प्रमोद सावंत साहब आए थे, उन्होंने अनाउंस किया था कि हम सेक्शन 39 को अबॉलिश करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो कर नहीं सकते। क्योंकि अगर 39 अबॉलिश कर दिया तो खाने के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा, भ्रष्टाचार करने के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा। तो 39 अबॉलिश किया जाना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि जो सारे गोवा के लोगों को साथ आना पड़ेगा, सब 15 लाख लोग, सबको साथ आना पड़ेगा और इस सरकार को उठा के हटाना पड़ेगा। बिकॉज जब तक बीजेपी नहीं जाएगी, बीजेपी इज हैंड इन ग्लव्स, उनकी 5 उंगलियां इसके अंदर हैं। जब तक बीजेपी नहीं जाएगी तब तक गोवा बचने वाला नहीं है। गोवा थोड़े दिन के अंदर ये हर गोवन को स्लम डेव्हलपर बना देंगे। आयच्या प्रोटेस्टाक मोरल आणि एथिकल आणि सगळ्या तरेचो सपोर्ट दिवपा खातीर हांव हांगा आयला। हातून रामा काणकोणकार आनी उरिल्ले सोशल एक्टिविस्टांचो खरें पळयलें जाल्यार ओपोजिशनाचे काम जे करूंक जाय ते तांणी केल्लें। आज मेरेन सरकाराक धारेर धरप हें जर कोणें केलां जाल्यार एक्टिविस्टांनी ओपोजिशना परस चड केल्लें पळयल्लें आहा की 2 वर्सां हांवूय ट्राय करता, हें जायना आनी हें जावचेंय ना अशें म्हाका दिसता। कित्याक इतले तेंप जर जायना जाल्यार आतां लास्टाक कशें जातलें, आनी लास्टाक जातलें जाल्यार कितें अशें जावपाक लागलां की ओपोजिशन एकवटान फुडें वतलें दिश्टीच पडना, ऑन ग्राउंड दिश्टी पडना। हांगा येतात सगळ्यांचेर बरें दाखयतात, सगळें बरें आहा, ताजे फुडें कितें? आनी दर हे 10 दिसान जालें ना जाल्यार आमी कितें करता? सो म्हाका दिसता अल्टिमेटम म्हणटा तो कॉन्क्रीट आसपाक जाय, क्लियर कट स्टेप आसपाक जाय। आनी दर हे जायना अशें धरुया की ओपोजिशन युनायट जालें ना, अशें धरुया की बीजेपीन कितें तरी ईव्हीएमा मिक्सअप केली आनी परते आयले, रामा राखणदार जावपाचो बंद जातलो, जावचो ना। 10 डिमांड तुमकां सगळे खबर आसतले। तितूंतलो एक डिमांड म्हळ्यार वुमन रिजर्वेशन। आयज बायलां नंबर 1 जाले ना? दादून देखून वय म्हणपा लागलो तुमकां। ओके, आयज बायलांक असेंब्लीक पावोवपाक गरज कित्या लागून? जेन्ना बायलो घर रन करपा सोदताय आनी जेन्ना घर रन करताय
गो बायलांगे आयकता बायल गोवांगे आयकता कोण आयकता गो बायलांगे लो सदां न्हू बायल आयकताय बायलांगे आयको पडटा म्हणून सारकें तुमगेलें गो बायलांगे आयकताय कित्या लागून घर कोण चलयता बायल चलय गोवळ कोटमी वाठारांतल्या घरा लागसार बिबटो भोंवतना सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाल्ल्यान पुराय वाठारांत भयाचें वातावरण निर्माण जालां. ह्यान पयलीं 3 फावटी ह्या बिबट्यान गोरवांचेर हल्लो केल्ल्याच्यो घडणुको उजवाडाक आयल्या. तशेंच रान खात्याक कागाळ करून लेगीत रान अधिकाऱ्यांनी अजून मेरेन कांयच पावलां उबारिल्लीं ना. देखून संबंधितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये मेरा प्लेसमेंट और ये पारुल यूनिवर्सिटी के टॉप प्लेसमेंट्स. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह.